कुडचडे पालिका वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास सोंसचे पडटात। देखून फाटली 3.5 वर्सां जालीं ह्या रस्त्याची सामकी चवथीकाय जाल्या म्हूण आदलो नगराध्यक्ष बालकृष्ण होडारकार सांगता। देखून 15 दिसां भितर भौशीक बांदकाम खात्यान रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांची दुरुस्ती केली ना जाल्यार 26 सप्टेंबराक आपूण उपोशण करतलो म्हूण बालकृष्ण होडारकार सांगता। रस्तो दुरुस्त करपा खातीर होडारकार हाणें भौशीक बांदकाम खात्याक 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिला। कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणजे खेड्यार आमी एक रस्त्याचे 3.5 वर्सां जालीं त्रास भोगता। हे तुमी रस्ते पळोवपाक शकता, हे रस्त्याची परिस्थिती कितें आसा ती पळोवपाक शकता। ती गेली 3.5 वर्सां आमी हे त्रास भोगता। ह्या त्रासान कितलेशे जाणांचे मिसकॅरेजीस जाले, कितलेशे जाणांची कमरां मोडली, बायक काबार जाल्यो, हातपाय मोडले, तकली फुटल्यो, लोक मेले। हे सिरीज ऑफ एक्सिडेंट्स जे जाल्या ताजेर कसलोच कांय उपाय करपाक सरकारान काडूना किंवा आमच्या लोकल लोकप्रतिनिधीन काडूना। हांव आज रिक्वेस्ट करपाक एक मुखार आयला की 15 दीस हांव सरकाराक दिता। 15 दिसां भितर हे रस्ते जे पाड पडल्या कुडचड्या स्पेशली त्या रस्त्यांचेर पॅचवर्क चालू करचो ना जाल्यार फिक्स करचें, कितेंय करचें, पूण हे लोकांक जे त्रास जाता ते मातशें काबार करचें। कारण ह्या त्रासान आमी चवथ काडली, ह्या त्रासान फाटले ईद आयले ते काडले, आतां परतून दुसरे ईद येता, नवरात्री येता, दिवाळी येता, क्रिसमस येता। लोक हांगा प्रत्येक जाण सणा निमित्यान भायर सरतले। नवरात्रीक दांडिया प्रशिक्षण घेवपाक भायर सरतले किंवा दांडियाक वचपाक भायर सरतले, दिवाळेक लोकांगेर एकमेकांगेर वचपाक भायर सरतले, ईदाक भायर सरतले, क्रिसमसाक नोवेनाक भायर सरतले, क्रिसमसाक एकमेकांगेर वचपाक भायर सरतले। सो हे अशें न्ही की एकट्याक आनी 2 जाणांक, हे सगळ्यांक त्रास जाता। ताका लागून हांव 15 दीस दिता सरकाराक, प्रोसिजर कंप्लीट जाता तितलो करा। हाजे पयलीं एक्चुअली तुमी करपाक जाय आशिल्लो, पावस आसतना तो प्रोसिजर कंप्लीट करपाक जाय आशिल्लो। सो हाका लागून सरकारा कडेन मागता 15 दिसां भितर तांच्यांनी हें काम चालू करचें। हांव कंप्लीट कर म्हणना, पूण काम चालू करून जाता तितले बेगीन हें काम चालू करचें। ना जाल्यार 16व्या दिसा हांव 1 दिसाच्या उपोशणाक बसतलो आनी ह्या उपोशणाक जर लोक सहकार्य करता, लोकांक जर खरेंच त्रास जाता जाल्यार लोकांनी म्हाका जॉयन जावचें। ना समज जाल्यार हांव समजता की कोणाक लोकांक त्रास जायना।